आमका नाका आमका नाका आमचे गाव आमचे गाव आमची देवळां आमचे गोय आमची न्हय आमका नाका आमका नाका We want justice. We want justice. We want justice. पाचो आमचो हे आसा प्लॅन आसा आनी आमी पणजे वचोन आमचो हो जो प्रोटेस्ट आसा तो आनीकय एक स्ट्रॉंग करतले आनी गरज पडली जाल्यार जी आतां 6 तारखेक जी असेंब्ली आसा आमी असेंब्लीचेरय बीन मोर्चा व्हरपाक आमी फाटीं रावपाना आमी असेंब्लीचेरय बीन मोर्चा व्हरतले जर आमचो मागणी पूर्ण जायना जाल्यार स्ट्रॉंग जालो दिसता तुमकां आयज आमकां 20 दीस जाले पयलीं हांव शिगम्याचेरच उलयतां कित्याक आयज हो आमचो म्हत्वाचो दीस वर्साचो आमचे खंयची पिळगेचे खंयची शेकड्यांनी वर्सांचो हो आमचो शिगमो जावन आसा अशें केन्नाच जावना हें आमचें आतां लायफान आमच्या आयुश्यांत हें फर्स्ट टायम जाता आनी हे परिस्थिती आमचेर हाडपाक एक राजकारणीच पॉलिटिशियनूच जावन आसा जेणे हो बंधारो हांगसर हाडून आमच्या लोकांचेर लादला आनी आज आमची अशी परिस्थिती निर्माण केली की आमचो उत्सव सण पसून आमकां आज रस्त्यार करचो पडलो रस्त्यार मनोवचो पडलो आनी आज हेका जबाबदार सरकारान आमच्या कसलीच सहानुभूती दाखोवना कसलीच करना आमी कोणाचे दुस्मान ना सरकाराचे ना प्रमोदाचे ना सुभाष फळदेसायाचे किंवा गणेश गांवकाराचे ना काब्रालाचे आमी कोणा दुस्मान न्हू जेन्ना तुमी लोकां विरुद्ध वयतात लोकां विरुद्ध जेन्ना प्रोजेक्ट आसता तेन्ना आमकां नाइलाजान तुमची विरुद्ध आमकां अपशब्द उलोवचे पडटा वायट शब्द वापरचो पडटा आमकां उमेद ना आनी आमकां गरज ना पूण तुमी जेन्ना गोंयकाराचेर अशी परिस्थिती जाता तेन्ना गोंयकार चाळोवन तुमकां जें कितें नाका उलोवपा जाय हेंच उलयतात कळ्ळें तेन्ना हो आज 20 दीस जाले कडेन आसा आज आमी सगळे लोकांक आमचे जे आज गांवां भोंवतले ते तरंग घेवन भोंवतले तेंचो आमी मान राखतले आनी आज तांकां आमी हांगसर हाडून जे आमचे काकोडे घाड्यावळ ते आमचे मेन धानगाडी म्हणटा तो मेन आमी आनी तेका हाडून तेजो आमी आशिर्वाद घेतले आनी तेजे कडेन मागोवन घेतले हें जें कोण केलां सरकारान हें जें कितें केलां तेका बरी बुद्धी दिवची नाजाल्यार सांगलां आतां की होळी आमी कोणत्या होळी म्हणून कितें होळी म्हळ्यार कितें आसा जें वायट जें कितें आसा वायट जें कोण करता वायट जें कितें आसा तें होळये लासपाचें आमचेर प्रसंग हाडनाका त्या होळयां तुमकां लासपाचें कित्याक तुमचें बी बरें जावचें अशें आमी मागतात तुमचें बरें जाल्यार आमचें बरें जावचें पूण आमचेर पाळी हाडनाका तुमकां सरकारान हे होळयां लासपाचें तुमचे विचार कितें आसा ते आनी कितें आसा होळी शिगमो म्हणटा जें कितें वायट विचार आसा कितें आसा तें तितून लासपाचें उडोवपाचें आनी आयज बरें हें करपाचें पूण तुमी आयज विचार लोकां मुखार हाडपाकच तयार ना तुमचे बरे विचार हाडपाक तयारच नात लोक आज कितले तेंपूच जाला गोंयभर लोक आज तुमचे विरुद्ध आवाज करता तुमी मनी जावन आसा उलयात मरे आवाज करात मरे कित्याक तुमी वगैरे आल्या कित्याक तुमी हें करतात तेन्ना हांवें उदक सांगले त्या प्रमाणे आमच्या गांवांक आज भायले गांवचो मेळ येता भायले गांवचो मेळ येता म्हणटकीर ते मेळ खेळून जाले म्हणटकीर ते आमगे हांगा जेवणां रावपाचें तांकां पयलीं पसून प्रथा आसा पुर्वजां पसून आनी घरा तांकां मागीर आमी सगळे शिगमो खेळून जाले म्हणटकीर देवळा कडेन वचून सगळे गांवचे लोक वचून तांकां सगळ्यांक 2 जाणां 3 जाणां अशें गांवभर लोक ते सगळे तांकां वांटून करून घरा कडेन व्हरून तांकां जेवण वाडटात ते जेवण करपाक घरा कडेन आज आमकां टायम ना कारण आमी हांगा धरणे आंदोलनाक बसले आसा तर रांदतली कशी अशें म्हणून आमी आज सगळ्यांनी विचार केलो जो आमचो मेळ येतलो तांकां आमी हांगाच जेवण करुया आनी हांगाच वाडुया नाल्यार तांकां उपाशी वचपाक पडटलें आमी केन्नाच तांकां उपाशी पोटी केन्ना धाडूंक ना आनी आमकां ते पयलीं पसून पुर्वजांनी केलें तांकां जेवणूच धाडूं जाय आमचेर एक संकश्ट शें आयलें म्हणटा आमी काल विचार केलो की आमी आतां हांगाच रांदपाची तयारी करुया आनी तांकां बरे भशेन तांकां जेवण बिवण हाडून पयलींच्या सारकें तेंची सगळी सोय करून आमी तांकां
धाडपाचें. ह्या हेणे आमी हांगा जेवण केल्लें आसा. पळय हो एक आमी सदांच म्हणटा हो शिगमो एक खंय तरी एनर्जी जी नेगेटीव एनर्जी आसा तेजेर मात करून एक पॉझिटीव एनर्जी हे आमी ढोल ताशे वाजयतात. त्या आमी बसल्यात तेंचे मदीं ही भरलेली आसा. आयज आमी जो आमचो शिगमो जो आमी घरांनी जे तांकां जेवण दिताले ते आयज आमकां खंय तरी ह्या प्रोटेस्टाक लागून आयज खंय तरी हांगा ह्या माटवान तांकां दिवचें पडलें. पूण खंय तरी आमी आमचे ह्या गांवचे ती जी महिला आसा जावं हे गांवचे जे नागरीक आसा तेणी जे आपले जे कर्तव्य आसा हे आमी खंय तरी पार हें करपाचे प्रयत्न केल्लो आसा. हांव मागता जे सगळे देव जे आसात तेणी आमकां खंय तरी एक शक्ती दिवची. हांकां जे गव्हर्मेंट आसा हांकां एक खंय तरी बरी बुद्धी दिवची आनी म्हाका ही जी होळी येवच्या पयलीं बेगींतल्या बेगीन आमकां खंय तरी ह्या बंधाऱ्या स्क्रॅप लेटर मेळचें अशी हांव ह्या देवा कडेन मागणी करतां. पळय ह्या सरकारान कितें येवजिना आनी कितें तें आमकां काय खबर ना. आतां आमकां 20 दीस जाले हांगा बसले आमी आंदोलनाक. ना भुरग्यांक खाण ना हें करून हे भुरग्यांक सुद्दां परीक्षा तांकां सुद्दां हांगा हाडून आमकां शिकोवचें पडटा. आतां आमचो हो शिगमो वर्सान वर्स आमी घरा कडेन जेवण करता. सगळ्यांक ते भरपूर लोक येता, तरंगां घेवन येता. तेजो असो उत्सव जाता की ही परंपरा आमची पयलीं पासून चालू केल्ली आसा जाणटेल्यांनी. ती आमी राखून दवरलेली आसा आनी सगळे गांव भोंवता ते. तेन्ना आमी सगळे घरोघरी भरपूर पकवानां अशीं रांदता. रोस करता, खतखतें करता, चिकन करतालीं. आतां आमकां हांगा चिकन करपाक मेळना हें पळय. घरी गेला